मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा घरकान्नी सयत शिरगांवचे श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतले। मुख्यमंत्र्यान श्री लयराई देवीच्या जात्रेची आनी कोलोत्सवाची सगळ्या भक्तांक परबीं दिली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत राज्याभायर आशिल्ल्यान अंदू श्री लयराई देवीचे जात्रे दिसा शिरगांवा पावूंक नाशिल्ले। मात लयराई देवीचेर खूब श्रद्धा आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा शिरगांवा वचून देवीचे आशीर्वाद आनी दर्शन घेतले। घरकान सुलक्षणा सावंत हांणी देवीची ओटी भरली। जात्रेच्यो सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा। शिरगांवची केली लयराईची जात्रा ही गोंयांत व्हडली आनी उत्सवाची जात्रा। त्या निमित्तान गोंड जे आसा पळय आपल्या घरांत दवरता आनी मागीर होमकुंडांतल्यान वचपाची जी पारंपारीक परंपरा आसा ती कितलेशाच वर्सां पासून चलत आयिल्ली आसा। आनी समेस्त गोंयभरांतल्यान धोल आसतले किंवा लोक आसतले जात्रा आनी ताज्या उपरांत जावपी पोळो उत्सव 5 दीस सातत्यान लोक हांगासर येता। मोठ्या उत्साहान हांव जात्रेच्या दिसा पळोवंक शकलो ना। आज देवळाच्या निमित्तान देवीची भेट घेवपाक देवीचें दर्शन घेवपा खातीर पळोवन घेवपा खातीर आज शिरगांव गांवांत आयिल्लो। मला प्रसन्न जाता, आनंद जाता की अशाच मोठ्या प्रमाणात उत्साह दर वर्सा आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात जायत आसा। समेस्त गोंयकारांक आनी शिरगांव गांवांतल्या ह्या देवस्थानच्या कमिटीतूय बी शुभेच्छा व्यक्त करता आनी त्या निमित्तान खूब बऱ्या पद्दतीचें वेवस्थापन देवस्थान कमिटी करता तांकांय बी हांव शुभेच्छा दिता। परत एकदा शिरगांवच्या लयराई जात्रेच्यो सगळ्या कडेन शुभेच्छा। गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।